अजून मेरेन 20 पंचायतींनी बायोडायवर्सिटी कमिटी नेमिल्ल्यो ना। 191तल्या 172 पंचायतींनी कमिटी नेमल्यात म्हूण सायंटिफीक ऑफिसर सांगता। सगळे पंचायतींनी ही कमिटी सक्तीन करूंक जाय। पंचायत वाठारांतली जैव विविधता राखूंक ही कमिटी गरजेची। आयतारा मेरशे पंचायतीची बायोडायवर्सिटी मॅनेजमेंट कमिटी थारली, मात बसकेक ना पंच ना सरपंच। Biodiversity management committees which are not yet formed. Altogether, presently we have got the number as 172. Form जाल्या म्हणटा। फॉर्म जावपा खातीर आमी 2 ऑक्टोबर हो दीस सगळ्या अख्ख्या स्टेटीक दिल्लो की बायोडायवर्सिटी मॅनेजमेंट कमिटी कडेन पावर आसा की तांणी कोणाकूय जर तो वापर करपाचो आसलो तुमच्या जैव विविधता आसा ताजे तर बायोडायवर्सिटी मॅनेजमेंट कमिटीची परमिशन काडची पडटा। कोणाकूय म्हणल्यार कितें गांवच्या लोकांक न्ही, कोण तरी भायलो येवन यूज करपाक सोदता किंवा इवन रिसर्च करपाक सोदता एखाद्या जैव विविधतेच्या घटकाचेर तर बायोडायवर्सिटी मॅनेजमेंट कमिटी कडेन ती रितसर अर्ज वतलो आनी मागीर तुमी डिसायड करतले की ताका वापरपाक दिवपाचो काय ना। चिंबलाचे बायोडायवर्सिटी मॅनेजमेंट कमिटीच्या चेअरमॅनान नवे कमिटीक मार्गदर्शन केलें। अमूक हें आसा ती जागा आसा ती रिजर्व उरता, थंय कोण हात लावपाक शकना। इवन द गव्हर्मेंट सुद्दां थंय आसा खंयचो व्हडलो प्रोजेक्ट जर हाडपाचो जर जालो आनी अशें जर आमी ती जागा आसा ती कितें केली तेचें संरक्षण केलें, कळ्ळें न्ही, कंजर्व केली ती एरिया जाल्यार थंय कोण इंटरफियर करपाक मेळचें ना। म्हणजे जाता तशें चड करून ज्यो बिल्डींग ज्यो लॉबी बी आसता पंचायत लेवलाचेर जे कोण एक करपी आसता तेंचे काय हेजेर जळो आसता आनी कितें आसता हे तुका कितें करता सांग पळय असल्या कामांत अडथळो हाडटा हें लक्षात घे। सरपंच येवंक ना, पंच मेंबर एक सुद्दां येवंक ना हांगासर, डेप्युटी सरपंच येवंक ना। आमकां फक्त पंचायतीचे थोडे स्टाफ येयल्ले हांगासर आमचे, त्या उपरांत पंचायत सेक्रेटरी आहलो विपीन कोरगांवकर आनी आमचे गांवचे जे सिनियर लोक आसा एनवायरमेंटिस्ट आसा कोण ते येयल्ले आनी चिंबेल गांवचे तशे येयल्ले, सांताक्रुजचे लोक येयल्ले। लोकांक खबर आसा की आपले एनवायरमेंट प्रोटेक्ट करपाक जाय, बट ही गजाल जी आसा ही सरपंचाक आनी पंचाक खबर हेतून आमी कांय करूं शकना। लोकांनी ही गजाल सिरियसली घेवपाक जाय। प्रुडंटा खातीर चेतन गवस। मायनिंग बंद जाल्ल्यान सावड्डे मतदारसंघाक मोस्ट फेवर्ड मतदारसंघ करपाची वेळ आयल्या। बाकीच्या मळांनी तशेंच शेता भाटांचेर भर दिवन रोजगाराच्यो नव्यो संदी तयार करपाच्या यत्नाची सुरवात म्हूण शेतकी मंत्री संबंदीत मंत्री आमदाराक घेवन सावड्ड्या भोंवलो। विजय म्हणटा उसाची फॅक्टरी कोमात गेल्या, केंद्रीय स्किमी वापरून फॅक्टरीक खंय नवी संजीवनी दिवं येता। सावड्डे मतदारसंघ हे मतदारसंघाक मोस्ट फेवर्ड स्टेटस मेळपाची गरज आहा, कित्याक आज जे भशेन मायनिंगाचे बॅना खातीर संकट जे पडला ते चड एफेक्ट तांचेर जाला। आमी तिनूय आमचे मंत्री इतल्याच खातीर हाडले कित्याक रुरल डेव्हलपमेंट, एग्रीकल्चर आनी वॉटर सप्लाय हे वॉटर रिसोर्स ऑल लिंक्ड। आमचे एक डिसिजन जाल्लें आहा की आमी एक टास्क फोर्स करतले। टास्क फोर्स असो आहा की गोंयच्यो जमनी शेतां जी रोयताले ह्यो जमनी 3 कॅटेगरीन आमी घालतात। एक कोऑर्डिनेटेड वॉटर रिसोर्स आनी एग्रीकल्चर, बरोबर काम करप, शेतकऱ्याक उदक पावोवप हो आमचो हेतू आहा। चड करून मायनिंगाचें दार बंद जालां तें एग्रीकल्चराचें दार उगडें करप हें करपा खातीर आमी हांगा आयिल्ले आहा। शुगर फॅक्टरीक कोमात गेल्या, ताचेर उपाय करपाची गरज आसा म्हूण विजय उलयलो। हांवें म्हणलां की साखर कारखानो कोमा ना। अपग्रेडेशन म्हळ्यार कितें, तुजी जी फॅक्टरी आहा ती फॅक्टरी आंतीक फॅक्टरी घेवन आयचे दिसान प्रोडक्शन करूंक शकना। सो यू हॅव टू अपग्रेड द मशिनरी। सो अंडर RKVY देर इज अ प्रोजेक्ट दॅट वी कॅन प्रोसेस। RKVY म्हळ्यार राष्ट्रीय कृषी विकास योजना, तातूंत आमच्यान ते प्रोसेस करूं येता आनी ताजे फुडलो प्रोग्रेस आमच्या खासदाराच्यान ते दिल्ली लेवलाचेर परस्यू करूं येता। दुसरो आमचो ते स्थानीक लोकांचो जॉबाचो इशू आहा, शेतकऱ्यांचो हार्वेस्टिंगाचो इशू आहा, हार्वेस्टिंग, ट्रेडिंग, घेवप हे ते सगळे जे इशू आहा हे आमी फुडल्या आठवड्याक सोमारा पासून वील ट्राय टू टॅकल देम एज बेस्ट एज पॉसिबल। प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू। घेवया एक कमर्शियल ब्रेक।